माझे नाव सागर लिंगुडकर, वार्ड नंबर 2 पंचायत मेंबर वेल्ल्या कणकेचो. सांगपाचें म्हणल्यार मुद्दा म्हटल्यार जी आमची जे स्टाफ आहात न्हू विलेज पंचायत स्टाफ, नेमली कल्पना, शकुंतला, मागीर सोनिया, विलेज पंचायत प्यून आनी लायब्ररीयन, तांकां 2 म्हयन्याची सॅलरी दिवंक ना. एल्डाप केला. मेन म्हणल्यार प्रश्न म्हणजे आसले तेन्ना चवथी कडेन ती रावल्ली आसतली, पण सेक्रेटरी आमची 2-3 चेंज जाली. तेन्ना सेक्रेटरी सांगलेलें तेन्ना आमी लिव्हीर वयता म्हणून. ती सरपंचाची आनी तेजे मातशें मिसअंडरस्टँडींग जाल्ल्या कारणान तांकां सॅलरी 2 म्हयन्याची दिवंक ना. आनी त्या स्टाफांचो आवय बापूय सारके जाणटे आहात, भुरगीं आहात, तांकां ट्युशन फीज आहा, ते कशें मॅनेज करतले? ही सारकी दुख्खदायक गोश्ट. 2 म्हयन्याचो सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर जालो. मागीर म्हाका तेंच्यांनी सांगलें, हांवें विचारलें बाबा आमची सॅलरी काडल्या, पंचायत सॅलरी काडली. आमची जर पंचायत सॅलरी काडली आसली जाल्यार आमी तांकां तरी दिवपाचें आसलें, कित्याक आतां दिवाळी येयल्या, सगळ्यांक खर्चाचो बाजू आसतात न्हू, मागीर दिवंक जाय आसलें न्हू. हांवें मागीर डायरेक्ट मेल केलो, बिडिओक मेल केलो, बिडिओ कडेन उलयलो. बिडिओ म्हणलो आपूण आउट ऑफ स्टेट दिल्ली गेला म्हणलो. आपूण लेगीत सांगता न्ही EOP मेंबराक हांवें सांगलें, सर म्हणलें कितें तुमचे कडेन जाता जाल्यार पळय म्हणलें. पण एकूच गोश्ट सांगूंक सोदता, हेजे जर मॅच्युरिटीन आहा सरपंचाक, कित्याक अशें तुमी स्टाफांचे बद्दल इतके क्रूर जावं नाका. कित्याक सगळ्यांक पयशांची गरज आसताच, कितें प्लस मायनस जाता. तुमकां जर तुमी तेंच्यांनी मेमो काडलो, तुमी मेमो नॉट एक्सेप्टेबल आनी ते गांवचे स्टाफ ते भायले न्हू ते गांवचे. ही आमची पयली सरपंच आसलेली दिपाली बिचोलकर, पण तेन्ना अशें केन्नाच जावं नासलें. मिल्टन बाबू आसलो, अरुद बाबडाचो बड्डे जाल्लो, पण अशें केन्नाच फर्स्ट टायम पंचायतीन जाल्लें. म्हाका म्हणल्यार खूब वायट दिसता. आनी इवन सुद्दां हांवें गव्हर्नराक सुद्दां मेल धाडल्या, कित्याक हेजे मातशें एक्शन जावचें म्हणून. कित्याक तांकां एक सपोर्ट करचो म्हणून. 2 म्हयन्याची सॅलरी म्हणल्यार हांगा एक दीस सॅलरी 1 म्हयन्याची मेळना, आमकांच कितें जाता. आनी म्हाका दिसता तांकां आतां जर तांकां सॅलरी मेळना जाल्यार तेंच्या भुरग्या बाळांची, तेंची फॅमिलीची ही दिवाळी काळो खाणूच वतली काय दिसता. परत एकदां रिक्वेस्ट करता सेक्रेटरी कडे, सरपंचाक आनी ते कोण मॅजॉरिटी मेंबर आहा तांकां रिलीज करा. कित्याक आतां मागीर तुमी अंडरस्टँडींग तांकां मेमो जे काडला ते मेमो रिप्लाय दिला, पण सगळें तेंचेर आहा न्हू. ते सेक्रेटरी म्हणटा आपूण सायन मारले म्हणटा, सरपंच म्हणटा आपूण सायन मारले, पण सायन मारले ती दिवंक जाय आसलें न्हू. अशें करा म्हणल्यार बरें येना ते आमचीच ती हांगालीच भुरग्याची मॅरीड आहा, कित्याक पयशांक सगळ्याची गरज आसा आनी ते काम करतात. बाबा ती काय लिव्हर वचोंक ना. ह्या मेन म्हटल्यार कितें सेक्रेटरी 4-5 दीस हे फूल वीक लिव्हर येता. अशें कळून चुकलां कितें तिणी लीव घातल्या खंय बरी ना म्हणून येता. त्या मातशें तिका मागता तिचें आयुश्य बरें दिवचें, बेगीन जॉयन जावची सोमारा मंगळारा आनी मागीर तेंची सॅलरी रिलीज करची. पण हे केन्नाच असो इन्सिडंट जावंक ना. हे दिपाली सुद्दां आसलें, पण दिपालीन केन्ना अशें करूंक ना. पण ती लिव्हर आहा म्हणून पेमेंट ना सप्टेंबर ऑक्टोबर न्हू. सप्टेंबर ही लिव्हर आतां गेल्या, ती बरी ना म्हणून गेल्या. पण सरपंचान तरी सायन मारूंक जाय. ती सगळी सायन मारून सिग्नेटरी 2 आसता, सरपंच आनी सेक्रेटरी आसता. म्हाका दिसता, म्हाज्या मनान दिसलें म्हणून हांवें ते मेल घातलो, कित्याक म्हाका ते पटना जालें गोश्ट. कित्याक म्हाजें मन स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी ते आमकां काम करतात. आमी सुद्दां पंचायतीन पावना, पण तेंचे कॉरस्पॉन्डंट डेली कॉरस्पॉन्डंट ते करतात. आमी सुद्दां आमकां सुद्दां सॅलरी मेळटा, आमची काडूंक ना. आमकां जर काडली आसली हांव स्वता काडून तांकां 5 जाणांक डिवायड करून दिवपाचो जाल्लो. कित्याक 2 म्हयन्याची सॅलरी, तेंचे आवय बापूय पेरंट्स पयलीं जाणटे आनी तेंचे मॅडिसिनाक जाय. भुरगो एकट्याचो भुरगो म्हाज्या बचेडो ट्युशनाक वयता, ही ट्युशन फीज जाय. कशें जातलें कशें तेंचें? हांव रिक्वेस्ट करता इतकेंच, कितें सरपंचान अंडरस्टँड जावचें आनी सेक्रेटरीन रिलीज करचें, इतकेंच मागता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.